ते कितें आहा हे कालचो एपिसोड हो जाला हो नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीचे जे आमचे लिडर अलॉंग विथ आमचे व्हडले व्हडले लिडर घेवन वचोन तेणी आयज स्वेरींग काल तेंची जाली. आमी इमिजिएटली कितें आमी फोन केलो आमच्या लिडरांक आनी फोन करून आमी विचारलें बट शरद पवार पूण आहालो. सो शरद पवार साहेब पूण आहा म्हणटकूच कांयच एक डिसिजन वो कितें घेवपाक मेळो ना. पूण फायनली हे भाशेन हें जालां आनी पॉलिटिक्सान केन्नाय कितेंय घडटा केन्नाय कितेंय जाता. पॉलिटिक्सान हे भाशेन जालें म्हणून आमी तितलें हें जावप ना. पण फायनली हे भाशेन हेंच एक कसलेय कारणां लागून आयज इतल्या वर्सांची पार्टी ते सोडून गेल्या वो पार्टी डिवायड जायचेर जाल्या आनी ही पार्टी हे भाशेन डिविजन जावप आमकांय एक हें जालें कित्याक फायनली आमी एज अ नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीचे म्हण प्रेजिडेंट आमी गोंयचे आमी आयज पासून ही नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी घोट धरून आहा. पूण रिजन म्हणटा तें कित्याक आयज पासून आमकांय देखून अशें दिसलें की आमच्या पार्टीन एक बरे लिडर आसा लायक शरद पवार साहेब तसो प्रफुल्ल पटेल आनी हे सगळे व्हडले लिडर आहाय म्हण आमकांय एक उमेद येताली की पार्टीन हे भाशेन रावन मुखार वचपाक आनी बरे भाशेन म्हणजे पार्टी मुखार. आनी आयज पासून आमचेरूय जायते आमचेरूय दबाव येयले आमचेरूय जायती भाशेन हे भाशेन ऑफर वो कितेंय देखून येयली. पूण आमी आमच्या लिडरांक प्रॉब्लेम जातलो म्हणून आमी पार्टी आमी केन्नाय सोडून आमी दुसरे पार्टीन धांवो न्हय वो आमच्या फायद्या लागून आमी केन्नाय करूं न्हय. पूण आयज हे भाशेन जालें म्हणटकूच आमकांय मातशें एक दूख जाल्या आनी आमकांय बरें दिसना हे भाशेन जालां तें की आमची नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीन एक बरे लिडर आहाय आनी हे भाशेन केन्नाय जावची ना म्हणून आमकां खात्री आसली. पूण फायनली जालें. पूण आयज काल शरद पवार साहेबान एक हें घेयली की प्रेस कॉन्फरन्स घेवन ताणें सांगलें की आपूण खंयचोय कोर्ट म्हणटा तितून वचपाना. आपणाक कोर्टाचेर विस्वास ना. आपणाक तो विस्वास आहा जाल्यार लोकांचेर विस्वास आहा. हें सारकें हांवूय देखून तेंच म्हणटा की शरद पवार म्हणटा तो एक बरो लिडर आनी तेजो आहलो लिडर आयज ना. पूण ह्या शरद पवाराच्या हितून की लोकां मुगले वचोन तो एक जस्टीस मागपाचो हें सोदता आनी हे भाशेन तो मुखार वचोन तर हें करता जाल्यार आमची आतां तेजे बरोबर आमी आसतले शरद पवारा बरोबर आमी आसतले. सी NCP हेजेर इफेक्ट जातले म्हणजे कितें आहा जायते लिडर जे आयज महाराष्ट्रा म्हणटा ते आमगेले सारके हेजे महाराष्ट्रा हो सारकें बरें आहालें स्टेबिलिटी आसली थिंगा. पूण फायदे हे नको हे भाशेन जावपाक कारण कितें तें म्हाका कांय खबर ना. मे बी दॅट सम प्रेशर आनी हे भाशेन जालां आसतलें. कित्याक ही NCP म्हणटा तें कितें एकूच आहा की बाबा NCP म्हणटा बराबर आसलें जायती पार्टी भाशेन जालें पूण फायनली हे टायमार हें जालें म्हणटा आमकांय मातशें दूख जालें. सर तुमी लास्ट टायम म्हणलेलें कितें MP इलेक्शन कितें डिस्कशन चालू आहा कंटेस्ट करपाचें ना. कॉन्टेस्ट करपाचें न्हू बट कितें आसता एक म्हणटा तो हांव सदांच बोबाट मारता. हांव जेन्ना ही नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी घेवन आसो तेन्ना सावन बोबाट मारता. सी युनिटी इज इम्पॉर्टंट म्हणून आनी जे युनिटी इम्पॉर्टंट कितें सी कोणाकूय देखून तुमकां कोणाकूय तरी सपोर्ट तर ब्रेक करपा जावं पावर मोडपा जावं यू हॅव टू डिवायड एंड रूल. सो हेजेर एक डिविजन जाता. सो हें डिविजन जावपाक दिवप ना. हें डिविजन हे भाशेन जावपाक दिवप ना. तेका लागून म्हणटा तें गठबंधन तेंचे तर आहा लायक ऑल ऑपोजिशन पार्टीज इफ दे आर कमिंग टुगेदर आनी बराबर येवन कितेंय जर डिसिजन घेता ते डिसिजनाचेर आमी हाय म्हणून. आतां हाल्या आमकां तर आमच्या लिडरांनी सांगलें इन गोवा यू हॅव टू गो विथ दीस डायरेक्शन हे हेजेर वचपाक जाय. सो आय हॅव टू गो बिकॉज आयज पासून आमच्या लिडरांक आमचेर विस्वास आहा. आयज चड करून म्हाजेर विस्वास आहा आनी हे विस्वासा हेजेर आयज हांव नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी घेवना.
तुम्ही सजमने तुमकां दिसता म्हाका लोक देखून जायते पाटी म्हणटा, लोक देखून म्हणटा अरे तूं तेंच कित्याक घेवन राहा. पूण कितें आसता, आमी जर केन्नाय तर वयतले, आमी जर कितेंय करतले जाल्यार फायनली आमी कितें, हांव कितें करतलो, हांव सांगून वयतलो, कितेंय करून वयतलो. कित्याक म्हाका कसली म्हणटा ती भिरांत म्हणटा ती ना. ताका लागून हें कितें आहा, एक लोकसभा इलेक्शन म्हणटा तेवूय म्हाकाय जाय. लोकसभा इलेक्शन म्हणटा तें ऑल सगळे युनिटी, सगळे बाराबर रावन एक कॅन्डिडेट घालपाचो. मे बी इट्स अ नॉर्थ गोवा, मे बी सावथ गोवा, हे दोनूय हितूले एक कॅन्डिडेट जर आसलो आनी बाराबर रावन जर केले जाल्यार आय थिंक इट इज गूड फॉर एवरी पार्टी एंड फॉर एवरीबडी.